मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो आयच्या माणकामती कार्यावळीक तुमकां सुमेस्ताक माई मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तियात्राचेर जायते जाण वावुरतात म्हणटच सगळ्यांक ह्या कार्यावळींतल्यान आमी हाडपाचो प्रयत्न करता. तरी आसतना जायते फावटी कांय कारणाक लागून सगळ्या मेरेन आमी पावनात. पूण आयच्या ह्या खासा कार्यावळीक आमचे मदें थोडी मानेस्त आसात जाणे पालकाक हात लायला आनी पालकाची सेवा करतात म्हणटच ताचे लागीं थोडी भास तुमकां आवडटली. रुजारियो फर्नांडीस, रुजारियो दे आल्दोना ह्या नांवान तुका वळखतात म्हणटच आयच्या ह्या कार्यावळींत आमकांय उमेद भोगता. आनीक तुजी संवय वायट आसा वचत तांकां तूं चॅलेंज दिता म्हणटच आयची कार्यावळ खासा चॅलेंज ह्या तियात्राचेर आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता आसतनाच आयच्या ह्या माणकामती कार्यावळीक खेरीतपणी माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तेवतन बाब तुकाय माये मोगाचो येवकार. तेच भशेन तुज्या पंगडाची वळख. हें जावन आसा बाय फ्लॉरी आनी हे चॅलेंज तियात्रान एक मिनिस्टराचे बायलेचो रोल करता. कांय फाटी कितें जालें एक एक्टर पावोंकूच ना जो मिनिस्टराचो रोल करतालो म्हणून तेन्ना सगळो रोल ताणेंनूच केलो. हें जावन आसा बाय डॉलिफा फर्नांडीस. हे मिनिस्टराचे दुवेचो रोल करता. आनी हो जावन आसा टोनी रॉड. पळोवपाक तुमकां सादो दिसता पूण एक बऱ्यांतलो बरो डुप्लिकेशन जाशीत वाजाचो कॉमेडी रोल करता. हय, हांव टोनीक वळखता ते भाशेन एक बरो प्रॉम्प्टर. कांय काळा आदीं जेन्ना प्रॉम्प्टींग चलतालें तेन्ना आख्खोच तियात्राचो भार तो आपल्या बुजाचेर घेतालो आनीक बरे भाशेन पेलतालो. पूण आयज सगळे स्क्रिप्ट बायहाड करतात म्हणटच टोनीक रोल करचोच पडलो. सारकें. आनी सगळ्यांचें पळोवन तो आतां एकदम बरो रोल करूंक लागला. म्हाका दिसता ह्या तियात्राचेर आमी उजवाड घालता आसतनाच सुरवातेक ह्या तियात्राचो ओपनिंग पयल्यार चड बरो. मुनी संवसारान म्हणटा खोद बेदार दुडवानी सोलोंक सोदता हो संवसार नाका म्हणटात आपल्या देवाचो आदार बेगून सगळें जालां मुदार. ओ बायलेक बायलो कोता चॅलेंज भाव भयणी भयण भावा कोता चॅलेंज. फ्लॉरी आनीक डॉलिफा, खरेंच आतांच आमी जो ओपनिंग पळयला हाची तुमकां जायती तयारी करूंक पडली आसतली. तयारी करून लोकां मुखार सादर केल्या उपरांत लोकां कडल्यान तुमकां कितें मेवलें? जायते आमचेर भार आसता की कहो तो आमी ओपनिंग म्हणपाचो आनी एकदां म्हणून सोंपलें म्हणटच लोक आमकां कितें म्हणटलो हाचेर आमचो हे प्रश्न आसता की कोण आमकां कितें म्हणटलो काय बरो जाला. पूण तशें ना. एकदां ओपनिंग दिलो म्हणटच आमी तो भारान कोत्तात. तेच भाशेन लोकांनी मिस्टेक जाल्यार आमकांय सजमोन घेवंक जाय. पूण तेच भाशेन तियातूय सगळो पळोवन कितें आमचें चुकलां वा कितें तें लोकां कडच्यानूय आमकां कळटा. ते भाशेन आमी लोकांकूय दाखोवन दिवंक जाय की आमी फुडें तुमच्या आदारान आमी फुडें प्रोसीड जावंक शकतात म्हणून. तुजें मत कितें? ओपनिंग आतां आमी स्टार्ट करता. सो स्टार्ट करतना मातसो भार आसता आमचेर कित्याक आतां स्टार्ट जालो उपरांत तुमी
तियात्र पळोवपाक येतली आतां तियात्र पळयतना पयलीं स्टार्टींग पळयतात तुमी कशें जालें तें स्टार्टींग तर बरें जालें लोक बसतात तियात्र पळोवपाक नाजाल्यार लोक वाजयता सो आमी स्टार्ट करतना आमी आमचेर भार घेवन लायक आमी खूब प्रॅक्टिसी करून ओपनिंग बसयल्लो आहा आनी जायत्या लोकां कडल्यान आमकां पॉजिटीव कमेंट्स मेवल्यात पूण नॅगेटीव कमेंट्सूय दितेले जायते लोक आसात तांकां हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की जेन्ना तूं माचयेर येताय तेन्ना तूं कितले त्रास काडटाय ते तुकाच खबर आहा दुसऱ्याक केन्ना कळचें ना खरेंच आमकां नेगेटीव कॉमेंट मेवल्या उपरांत जायते फावटी आमची जी चुको आसत त्यो सुदारूं येता ताच्या उद्देशीं थोडें बरेंपण येवं येता पूण थोड्यांक नसाई आसतात तांचेर आमी चड भार घेवपाची जावं आमच्या तकलेर ताचो भार घेवपाची कांयच गरज ना तरी आसतना हो तियात्र मुखार वेता आसतना जेन्ना एक मिनिस्टराची जी भुमिका ओंकतारच तुका पडली जावं थोडे फावटी अश्यो भुमिका पडटात तर हो तियात्र मुखार व्हरूंक तुवें कितलो हातभार लायलो फरें म्हणशी जाल्यार म्हाका 2 दीस हांव म्हणल्यार कळलें की तो येना म्हणून मिनिस्टराचो रोल करपाक तेन्ना हांवें फूल दीस आनी रात आख्खो ती स्क्रिप्ट शिकलें आनी तेन्ना म्हाका गमन येयलें की हांव करूंक शकता आनी हांव कोत्तेलें अशें म्हणून हांवें डॅरिंग घेतलें आनी हांव स्टेजीर चडलें आनी फूल रोल मिनिस्टराचो हांवें केलो आनी तातूंत म्हाका लोकांनी शाबासकी दिली की 2 दिसांनी इतलो तियात्र तुवें सारको परफेक्ट उडयलोय म्हणून हय पूण जे न्हेसप जें कशें आसूंक जाय कितें हाचेर तुजो कितें तरी अभ्यास आसलो हय आसलो कित्याक हांव ताची बायल न्हेसतना हांव सादें न्हेसता म्हणजे मिनिस्टराची बायलूच खंय न्हेसता पूण जेन्ना तो रोल म्हाका येयलो तेन्ना म्हाका सजमना जालें हांव कसलें कॉस्ट्यूम घालतलें तें तेन्ना ऑन द स्पॉट म्हाका सगळें नवें घेवचें पडलें सो मिनिस्टराक सूट जाता पळय तशें जावं हे आमचे सालवार खमीस सगळें नवें घेवचें पडलें म्हणटच एक कसली एक भुमिका करता आसतना तो तर कॅरेक्टर आसोच जाल्यार ताका लागता त्यो सगल्यो वस्तू तुवें घेवच्योच पडटात आनीक जेन्ना अशें जेन्ना तियात्र येतात आनी तांचे 1-2 प्रयोग जावन ते बंद जातात तेन्ना कितें भोगपाचें ते लक म्हणपाचो आनी कांय ना कित्याक तुका तर फुडें वचोंक जाय जाल्यार तुवें कितें तरी सोडूंक जाय सो हांवें चिंतलें हांव कितें कोत्ता तें बेस्ट कोत्तेलें आनी लोकांकूय म्हजें बेस्ट दाखयतलें ह्या तियात्रांत तुजे भुमिके वयर तुका कितें भोगता म्हाजी भुमिका ह्या तियात्रान मिनिस्टराच्या दुयेची हाडली सो त्या हितून म्हाका फकत एका स्पॉयल्ड ब्रॅट जे भुरगे सारके मस्त्यापणां करता आनी मायपायचे पयशे घेवन सगळीं फॉल्गां मारता तसलो रोल हाडलो सो एक्चुली म्हाका हो रोल खूब लायक जालो कित्याक हो म्हाका चॅलेंजींग रोल हाडलो कित्याक असले म्हाज्या रियल लायफान येना कितें म्हटलें तुवें चॅलेंजींग येस तियात्राचें नांव चॅलेंज चॅलेंज तियात्रांत तुवें चॅलेंजींग रोल केला सारकें म्हणून हातून कसली तुका चॅलेंज आसली चॅलेंज आसली म्हाका की तो रोल सारको बरो करपाक जाय त्या रोलान सारकें फीट जावन तो रोल करपाक जाय ह्या आदीं जे तुवें तियात्र न्हेसला ताचो तुका उगडास आसतलो पळया पयलो तियात्र हांव जेन्ना फर्स्ट स्टँडर्डान आहलें तेन्ना नाचलेलें ताचें नांव म्हाका सारकें उगडास ना हांव मामी बाराबर गेल्लें तेन्ना सो तेज्या उपरांत मागीर हांव रोजारियोच्या तियात्रान नाचपाक स्टार्ट जालें आनी उपरांत एल्वीस कार्मिनाच्या तियात्रान अच्छे दिन आएंगे ह्या तियात्रान म्हाका रोल मेवलो आनी हेजे शो आमी 50 शोज केले तांचे उपरांत मातशें कितें प्रॉब्लम जालें म्हणून म्हाका तांचो पंगड सोडचो पडलो तुजे तियात्रांतले अनुभव कितले सुमार तियात्र तूं न्हेसलें हांव जेन्ना ल्हान आसलें म्हणजे 9th स्टँडर्डान तेन्नासून हांव म्हापशेचो जॉन डायस ताज्या तियात्रान हांव खूब एक्टींग केलां आनी मागीर म्हाका आमच्याच वाड्यांतल्या कोणेन एक्टिंगाक आपयलें मागीर थर्ड म्हणजे रुजारीन आपणाच्या तियात्रान म्हाका ऑफर दिलो आनी त्या मेरेनसून मागीर हांव मडगांवच्या तियात्रान अशें हाडलें हो आमचो नाच प्रोडक्शन ताकाय नाचलें हांव आनी मागीर आतां रुजारीक सो तो आतां म्हणजे सांग म्हणजे तोच म्हजो घरकारूय सगळें तोच पळयता सो ताज्या तियात्रानूच नाचता आतां पळय आतां जेन्ना ह्या तियात्रान तूं कांतारां म्हणटा ही कांतारां म्हणपाची तुका आवड केन्ना लागली हांव भुरग्याचपणारसून म्हणजे हांव कोयरान बीन आसतालें सो म्हाका खूब हें आसलें की हांव फुडें सोदतलें हांव तियात्रान नाचतलें सो तेन्नासून म्हाका ल्हान ल्हान तियात्रांनी म्हणजे 1 एक्ट प्लेन बीन तें घेतालीं एक्टींग करपाक जावं कांतारां म्हणपाक तेन्नासून म्हाका खूब उमेद बाय तुका ह्या तियात्रान भुमिका करून जावं ह्या तियात्र न्हेसोन तुजो फुडार करूंक जावं येता
जावं येता पूण सदांच डिपेंडंट रावंक जायना न्हू सायड बाय सायड दुसरेंय करपाक जाय पूण तियात्र हांव म्हाज्या मामी ओदेशी करपाक स्टार्ट जाला ती तियात्रान नाचताली म्हणून म्हाकाय उमेद दिसताली हांव म्हणजे मामीक लागून तूं तियात्र करता ना ती नाचता ती पळोवन म्हाका उमेद भोगता आनी म्हाकाय नाचोंक कहें दिसता पूण ह्या फुडें समज अशी तुका तियात्रांत ऑफर मेळत रावली जाल्यार तूं नाचतलें वय नाचतलें लोक चान्स पळयता तियात्र नाचपाक आनी हांव चान्स कहो सोडूं टोनी बाब हांव जायतीं वर्सां जालीं तुका वळखता आनीक जायत्या तियात्रांनी आमी बरोबर आसात तरी आसतना आयज ह्या रोजारियोच्या उद्देशी आयज ही आमकां संदी मेवता की तुजो थोडो वावर लोकां मुखार हाडूंक तर ह्या तियात्रान पयलोच तूं केन्ना भितर सरलो हांव पयलोच भितर सरलां 1982 जेन्ना म्हज्या एका नेबरान आबेल सिमोइस म्हणटा ताणें तियात्र दिल्लो तितून म्हाका एक्टींग करूंक चान्स मेळ्ळो तितून सावन हांव तियात्रान नाचता आनी हांव खूब बरयता तियात्र आनी वाड्यान गांवान आमच्या दाखयता 3 तियात्र दाखयल्ले आहात तांची नांवां उगडास आसतलो लोंगडो कोणें म्हाका दुखयलो संवसाराचीं पिशापणां ह्या तिनूय तियात्र तुवें लोकां मुखार हाडल्यात हय हांचो एक प्रयोग जाला काय आनीक ना एकूच पाट आमच्याच गांवान दाखयले तितलेंच हय म्हणटच हे खंयच्या वर्साक तुवें दाखयले दॅट इज इन 1965 1968 आनी 1970 पूण 84 वर्साक तूं दुसऱ्यांच्या तियात्रा उद्देशी पालकार आयलो वय वय हय पूण तूं फकत तूं भुमिका करतालो काय ना हांव फकत प्रॉम्प्टींग दितालो तितलोच पूण हांव पड्ड्या भितर आहलो जायते फावट आशेतालो हांव आहलो जाल्यार बरें जावपाचें ही म्हजी आशा आतां पुरी जाली पूण जेन्ना ह्या तियात्रांत तुज्याच तियात्रांत तूं प्रॉम्प्टींग करतालो त्या उपरांत तुका दुसऱ्यांच्याय तियात्रांनी प्रॉम्प्टींग करूंक तुका आपोवंक लागलें हय सारकें हांवें म्हज्या तियात्रान प्रॉम्प्टींग दिल्या उपरांत दुसऱ्यांच्या तियात्रान म्हाका आपोवंक लागलें कितले सुमार तियात्रांनी तुवें प्रॉम्प्टींग केलें आसतलें हांवें सुमार 30-40 तियात्रांनी केलां प्रॉम्प्टींग प्रॉम्प्टिंगा उद्देशी तियात्र बरो जाता काय आख्खीच देखोर केल्या उपरांत बरें जाता देखोर केल्या उपरांत तियात्र बरो जाता प्रॉम्प्टिंगाचेर मातशें तुजें तें एक्टींग मागीर आर्टिफिशियल कशें दिसता प्रॉम्प्टिंगाक रावतोच ताका लागून जे भाशेन प्रॉम्प्टींग करता आसतना जे डायलॉग तूं उलयता तसोच तो कलाकार उलयता सारकें हय पूण तो केन्नाय आपलें उलयता केन्ना पूण एकूच उतर ताका जाय मागीर तो आपलें म्हणटा केन्नाय बाहाड नको जातोच नाजाल्यार तो ते परी कॉपी करता तोच म्हणटा तेच परी तो दुसरो म्हणटा पूण तूं तियात्र बरयलें तुवें तियात्र प्रॉम्प्टींग केलें पूण लोकांचें तियात्र तूं पळोवंक येता वय म्हाका चड घोस तियात्र पळोवपाचो इतले पयस आसून तियात्र हांव वचून पळयतांत आतां ह्या तियात्रांत जो चॅलेंज तियात्रांत तूं कसली भुमिका करता चॅलेंज तियात्रान हांव बेबद्याची भुमिका करता म्हाका रोजारियोन म्हाका चान्स दिलो बेबद्याची पाट करपाक ताका लागून म्हाका कळ्ळें की बेबद्याची पाट जाता म्हणून म्हज्या लागीं कित्याक तेज्या आदीं हांव नको आहलो म्हज्या लागीं एक्टींग जाता ना पळय तें म्हणटच ह्या ताच्या चॅलेंज तियात्रांत तुवें कितल्यो एंट्री मारल्यात 5 पड्ड्यांनी आहलो हांव तितून 5 पड्ड्यांनी आनी मारगांव तियात्र धाडलो तेन्ना प्रोफेशनल्स पिटूस कॅनी आनी लुईस बच्चन ते आहले तर लुईस बच्चनाक वचोंक धाडलो 3 पड्डे करून तो गेलो उपरांत तेच्या बलतेक म्हाका घातलो आनी म्हाका चान्स पडलो एक्टींग करूंक पिटूसा बारी आनी कॅनी बारी म्हणटच जे भाशेन आमी फुटबॉल खेळांत पळयतात की सबस्टिट्यूट प्लेयर येता आनीक दुसऱ्याची सुवात घेता तशें आयज तियात्रांनी जावंक लागलां हय ते जाता तें केन्नाय एक्टर बिजी आसता दुसऱ्या तियात्रांनी येता आमी न्ही प्रोफेशनल्स तेन्ना मागीर दुसऱ्याक घेवचो पडटा आनी ते भशेन तियात्र चलोवचो पडटा म्हणटच तो जो उणाव आसलो तो तुवें भरून काडलो हय सारकें बाकीच्या कलाकारांनी तुका कितें म्हटलें सगळ्यांनी म्हाका बरें म्हटलें बाबा सगळे भितर येयलेत म्हणूंक लागले एकदम बरें घडलें आमकां जासिनवादाचो उगड आशिल्लो आनी हे भाशेन डायरेक्टराक ताणें सांगलें उपरांत डायरेक्टरान पोस्टर केलो डुप्लिकेट जासिनवाज म्हणून हांव नको हांव कहो कोत्ता कितें तो पूण तांकां लोकांक दिसलें त्या भाशेन
म्हणचो हांव कशें जालां आनी आमचो बिट्टोणा तियात्र दिल्लो तेन्ना एकलो फुडें सरलो आनी म्हाका 500 रुपया प्रायज दिलो बरें केलां म्हणून एक्टींग. टोनी बाब, जायते मुंबयच्यान गोंयांत येवन तियात्र कोत्ताले, जायते फामाद खेळगडी ह्या पालकाचेर खेळोन गेले, तर असल्या महान मनशाक केन्ना तरी तुका प्रॉम्प्टींग दिवंक चान्स पडला? म्हाका तियात्रान चान्स पडलो एक्टींग करपाक. लाजारूस कहो, प्रेम कुमार बा सगळे आहले आनी हांव लाजारूस जाल्लो आनी हांव प्रॉम्प्टींगूय दितालो. हय, म्हणटच त्या कलाकारांची तुका उडस आसतलो कोण कोण आसले ते? हय, ते सगळे ताल्ले एंटरटेनमेंट दिसाचे चेडे हे सगळे प्रोफेशनल एक्टर्स आहले तितून, खूब जाण आहले. कोण 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 लायक सगळे आमचे मेंदिसाचे चेडे, मागीर दुसरे जासीन बॉयर, मागीर यार सगळे दुसरे प्रोफेशनल्स आहले. रोस आमचो अल्फ्रेड रोस सगळे आहले तितून. हय, सरवण तियात्राचें नांव सरवंडार समथींग लायक दॅट. चॅलेंज तियात्रांतली तुजी भुमिका तुका सारकी उगडास आसा? खरेंच तूं बेबदोच जातालो काय आनी कितें? ना, बेश्टे करतालो तें लोकांक बरें दिसलें म्हणून हांव खोशी, तितलेंच तें. आमचे ऑडियन्स तुका लायव्ह पळोवंक सोदताले? हय, ते आतां मागीर तियात्र जाता म्हाका मेळोंक येयले जायते जाण आनी हातभार दिलो म्हणाले तूं एकदम बरें उडयताय म्हणाला. आनी आमच्या डायरेक्टराक एकल्यान विचारलें, प्रोफेशनल तियात्रीस्ट तो, इतली वर्सां हो खंय आसलो काय म्हणून, आतां तो मेवलो तुका काय म्हणून विचारलें. म्हणटच एक 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 एक्टींग तुजी एक डायलॉग. गव्हर्मेंट सर्वंट 5 कंडिशनां आसतात वोट करपाक. ती 5 कंडिशनां हांव सांगोना, पूण हांव फकत एकूच सांगता. तशी परी गव्हर्मेंट सर्वंट 60 वर्सांनी रिटायर्ड जातात, तेच परी MLA मिनिस्टर 60 वर्सां जालीं म्हणटच फिनीश, रिटायर्ड जावंकूच जाय. हें तिसरें कंडिशन. ओके. ही कंडिशनां शिकोवंक तुका कितलो वेळ लागलो? काय ना, म्हाका तेणें म्हाका केलें, स्टडी केलें रातीक आनी केलें. तितलें हार्ड नासलें म्हाका. तर आतां तुका तुजी उमेद वाडल्या, उर्बा वाडल्या. आयज तुजी पिराय कितली आसा? म्हजी 70. आज 70 वर्सांचे पिरायेचेर हय ह्या तियात्रांत तुजी उर्बा अदीक वाडोवंक पावल्या. हय, सारकें. मुखेल कारण म्हटल्यार फकत हीच भुमिका? हय, म्हाका हीच म्हाका सिरियस पार्ट करूंक जायना. सिरियस हे पाटी आमच्या गांवांत फादर फ्रेडी, आमचो पॅरीस प्रिस्ट, तेणेन 5 जुजे वाज तियात्र दाखयलो आनी म्हाका तेणेन पाद्री न्हेसयलो शर्मा सांगपाक. फकत 7-8 लायनी हांवें ते बरे भशेन केल्यो ना न्ही, पूण सिरियस म्हाका पार्ट करूंक जायना. ओली बेद्याची म्हाका कळ्ळां आतां मातशें जाता म्हणून, इतलेंच. टोनी बाब, ह्या तियात्रांनी न्हेसल्या उपरांत तुज्या जिवितांत कितें तरी बदल येता असो तुका दिसता? हय, म्हाका हें दिसता की हांवेंनूय आतां तियात्र आनीक बरोवपाचें आनी बरें कांतारां घडपाचीं हें म्हणून हांव चिंत्ता आतां. कित्याक जायते जाण येतात म्हज्या लागीं कांतारां मागपाक बा, म्हणटच हांव घडटा आनी जायते जाणांक दिल्या हांवें कांतारां. तूं कांतारां म्हणना? म्हणटा, पूण म्हाका तितलो ताव बरो ना. पूण पयलीं तूं म्हणटालो? ना, म्हाका ताव ना म्हणून हांव म्हणून आहलो. भुरग्यापणार एक फावट म्हटलेलें हांवें. तितलें उदास आसतलो ना, पूण आतां एक फावटी ह्या तियात्रान नाचता नाचता हांवें बेश्टे 2 वर्स घडलेले हांवें एक. ते हें तुका दाखयता. हांव सोरो सोडटा, फोसूत केल्यार मारता, रस्त्यार केन्नाच पडोना, गोले आनी पडटा, गोलेंक रातीक न्हिदता, सकाळचो उठटा, गारा वेतोच बायलेचो मार हातान, काय बरो आसलो जिवान, सावत पिड्यार केली सोऱ्यान, सोरो बरो न्हय जाल्यार सांग म्हाका तो कित्याक केला देवान. सोरो पियेता हांव घोस्तान,
चोरिसां खातां घालून पावान टायट जावन घरावितूच बायल दार उकडीना न्हिदो पडटा बॉलकावान टायट जावन घरावितूच बायल दार उकडीना न्हिदो पडटा बॉलकावान खरेंच टोनी कांयच परवा ना कला आमी जायते फावटी म्हणटात की संवसारांतलो निमाणो दीस पर्यंत तूं कितें तरी वेगळें वेगळें शिकत रावता आनीक आयज आमच्या तरणाट्या मुखार एक देखीचो नमुनो कसो जे तुवें कितें सादर केलां ताची देख ताणें घेवपाची चड आनी चड गरज आसा हांव व्हडलो उपकारी जाता रोजारियो तेणेन म्हाका हे भाशेन एक्टींग करूंक पयलें प्रॉम्प्टींग दिवन मागीर एक्टींग करून म्हाका तेणेन वयर काडलो देखून म्हाका चान्स दिलो हे भाशेन एक्टींग करपाक ताका लागून हांव तेजो चड व्हडलो उपकारी देवान ताका सदांच बरी सावधीन दवरचो तूं मरत जाल्यार मुगो ते कीड पासून तूं खावपा नाय किडे खावपाक ना आनी कित्याक रे ते तर तयारूच आसतात मेल्ल्या मनशाक खावंक ओय ते तयारू आसताय मेल्या मनशा खावपा पूण तुगे असो मनशा न्हू मोगे असो मनशा खावपा तूं तो मेल जाल्यार ते बाबडे सारके त्रासान पडटले त्रासान आनी कित्याक कित्याक तूं हो थापील तो मेकअप घेवपा 8 दीस तरी लागतले आनी हो मेकअप हायन ते कीड मरत न्हू ते किडे आपणा भिरात ना कितें ए तू कोत्ता कोत्ता चड उलोवंक लागलाय तूं म्हजो भाव म्हणून हांव तुका ओळखी रावता ना जाल्यार कित कोतो गो कित कोतोले घरातूं भायर घातले तूं म्हाका घरातूं भायर सरोस म्हणल्या पासून हांव केसो वचपाक ना पूण एक माता तुमगे करप्शन चोयन चोयन म्हाका जिवा सारकी वीट येयल्या तेदो तो म्हाका राग येयत जाल्यार हांव तुमकां सांगना घरातून भायर सरोयतलो आनी ऑपोजीट पार्टी पासून जॉयन जातलो रोजारियो फेर्नांडीस रोजारियो दे आल्दोना चॅलेंज ह्या तियात्रांत तुवें कितें दाखोवपाचो प्रयत्न केला चॅलेंज ह्या तियात्रान हांवें पॉलिटिशनाचे हे पाटी दाखयला की सगळे जाण तियात्र काडटा इतले पाटी पॉलिटिशनाचे विशीं काडटात चोर 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 म्हणून आनी कशे सोदतात अशेंच करतात पूण हांवें हे तियात्रान कित्याक लागून सोदचें पडटा तेंय दाखयलां आनी एक अशें पर्सनली हांवें कोणाचेंच घेवंक ना इन जनरल घेतलां सगल्यांचें आनी सगल्यांचेच हांवें एकदांच आख्खो टॉपीक काडला कशें कितें करता पळय तें चड म्हजो टॉपीक मेजर इश्यू हा म्हणटा ते कोटेशन टेंडर्स आनी टेंडरिंगाचेर लोक समजता हे तिनूय वस्तूंचेर फ्रॉड करूंक जायना पूण कशे भाशेन फ्रॉड करता ते हांवें ह्या तियात्रांत दाखयलां आनी तेच परी हांवें 5 कंडिशनां ह्या म्हज्या तियात्रांत घातलेलीं आसात ज्यांचो कोणाचोय सरकार ही 5य कंडिशनां मानून घेवंक तयार आसा तांचो सरकार गोंयांत निवडून हाडचो म्हणून अशें हांवें पब्लिकाक कळीत केल्लें आसा ह्या तियात्राचे कितले शो जाले ह्या तियात्राचे सगळे 5च शो जाले ह्या 5 शोवांक जे तुका ऑडियन्स आसले तुज्या विचारांक सहमत अशें कोण तरी येवन तुका म्हटलें की तुवें दाखयलां तें सारकें खूब जाणांनी एक 80% पासून म्हटलें जाता तुवें आनी म्हजी 5च कंडिशनां आसलीं आनी एकलो ऑडियन्स येयलो आनी म्हणूंक लागलो म्हाका म्हणलो तुवें 100 कंडिशनां करपाचीं हांवें म्हणलें कसली रे ती 60 वर्सां तो गव्हर्मेंट सर्वंटांक रिटायर जातूच पेन्शन मेवता जाल्यार मिनिस्टरांक जावं MLA कोण आसता ते निवडून येयले 60 वर्सां तांकां पेन्शन कित्याक मेवपाचें असो एक पॉयंट घाल म्हणून लागले पूण तुज्या मतान हो पॉयंट जो आसा तुका आवडलो म्हाका आवडलो असो ना पूण हांवें तो पॉयंट घालूंकूच ना म्हज्या तियात्रान कित्याक बेश्टे मागीर तांकां वायट दिसपाक अशें बरें न्हू कित्याक हांवें म्हजें डिसिजन सांगपाक हांवूय तितलो पॉलिटिशना हितून जाणार न्हू आनी हांवें कोणाकूय विचारले उपरांतूच घालूं येतालो म्हज्यान पूण हांवें कोणाक विचारूंकूय ना हो चॅलेंज तियात्र तुवें बरयला तुका दिसता की हे भाशेन लोकांक बरी देख दिली जाल्यार समाजांत बदल घडोवन हाडूं येता बरी देख दिली जाल्यार लोकांनी ती बरी देख घेवंक जाय तेन्नाच समाजान बदल घडोवन हाडूं येता लोक आतां चडसो टायमपासाक येता थोडो आपणाक दुसऱ्या कांय कारणांक लागून येता आदी लोक येतालो तो मॅसेज घेवपाक म्हणून येतालो आनी आतां तुका आपणाक जाय तशें म्हणटा आमचे पयशे भरले म्हणटा जालें आमी खूश जाले भायर सरले विसरले अशें जाल्लें आसा तुजे ह्या आदीं तुवें तियात्र बरयल्यात आतां कितले तियात्र तुजे जाले म्हजे आतां सगळे मेळोन 30 तियात्र तरी जाले 30 तियात्र पूण हांवें केन्नाच पॉलिटिकल तियात्र बरोवंक नासलो फर्स्ट टायम बरयला
तुका ह्या तियात्रा उद्देशी कितें दिसता की हो तियात्र तुजो लोकांक चड मानला? हो तियात्र लोकांक चड मानला पूण ताजे चड शो जावंक ना. आतां उरला तरी आसतना कॉरेज जातच परतून हांव रिलीज करतलो आनी मागीर तो चालू उरतलो आनी कॉरेजमाक हांव दुसरो करतलो लँड सिजनाक. त्या तियात्राचें नांव जिवीत ओ मजा. आनी हो कॉरेजमाचो तियात्र म्हणटच हांवें कितें केला सारको कॉरेजमाक बसता तसोच केला. कित्याक कॉरेजमान म्हणजे कोणाक बरी देख दिवपाची आसता, हाजें आसपाचें ताजें आसपाचें तशें आसना. ताका लागून हांवें 2 घराबे दाखयल्ले आसा, एक गरीब आनी एक गिरेस्त. आनी म्हज्या तियात्राचें नांव आसा जिवीत ओ मजा. तेच भाशेन हांवें म्हज्या तियात्रान 2 लायफ हें दाखयल्यात, एक देंवसार आनी एक जेजू. जो कोण पाड करता पळय तेज्या देंवसार दाखयला, कोण बरें करता पळय तेज्या जेजू दाखयला. हे दोगांचें हें करून ताका लागून हांवें तियात्राक पासून नांव दिलां जिवीत ओ मजा. रुजारियो ह्या तियात्रा उद्देशी भुरगेपणांत तूं तियात्र बरोवंक लागलेलो म्हाका उगडास आसा, पूण ह्या तियात्रा उद्देशी कमर्शियली नाचोंक तुवें जायते कलाकार घडयले काय दिसता म्हाका? जायते घडयले आनी तुकाय उगडास आसा असो म्हाका दिसता. केन्ना 1992 आमी धापणे म्हूण तियात्र कला अकादेमीक घातलेलो आनी तेन्ना सगळे जाण 3 जाण तुमी आसले मडगांवचे, एक गुरू, एक जोजफ आनी एक तूं. आनी तियात्र काबार तुमचें काम काबार जातच तुमी आल्दोना येताले आनी आल्दोना आमी 9:30 प्रॅक्टीस कमेज करताली, रातची 2 वरां पासून चलताली. उपरांत आमची प्रॅक्टीस काबार जाता आमी थिंगाच न्हिदताले, तेज्या वेळार तुमी आसताले आमच्या बरोबर आनी सकाळीं उठोन आपणाच्या कामाक वेताले. तेन्ना सावन 1989 सावन हांव तियात्र बरयतां एक्चुअली आनी आजून पासून बरयत आसा आनी कला अकादेमी कॉम्पिटिशनाक घालीत आसा हांव. ह्या फुडें तुजो हो वावर असोच चालू आसतलो काय? ना, हो वावर म्हणजे हांव म्हजो बिझनस कशें करिना, म्हजी हॉबी कशी. जसो एकलो कोण फुटबॉल खेळटा, कोण आनीक कसली आवड आसता, ते भाशेन म्हाका तियात्राची आवड. आनी हाकाच लागून म्हजे तियात्र पासून हांव म्हणजे जी खरें कितें दिसता तेंच बरयतां. नाका जाल्यार हांव कांयच घालना म्हज्या तियात्रान, कित्याक तियात्राचे म्हजे शो सुबेज जावपाक जाय म्हणून, कित्याक हें म्हजें बिझनस न्हू. ह्या चॅलेंज तियात्रान तूं कितलीं कांतारां म्हणटा? ह्या चॅलेंज तियात्रान हांव सगळीं मेळोन 3 कांतारां म्हणटा. उरलेली हांवें तांकां वांटून दिल्लीं आसात, कित्याक सुबेज एक्टरूय घालून म्हाका कोंताक येयना. कांतारां तूंच कंपोज करता? पयलीं हांव कितें करतालो, आतां 3 वर्सां फाटीं सावन फूल कांतारां म्हज्या एका ग्रुपाक लागता तितलें हांव कंपोज करतां. त्या पयलीं हांव कांतारां जे दुसरे आसात पळय तांकां हाडटालो, म्हणजे हांव बरोवंक वचनासलो. एक मार्सेलीन नोराना म्हूण आहा गिरीचो, तो दितालो, नाजाल्यार रॉबर्ट डे काल्वी म्हूण आहा पळय तेजे लागचें हाडटा. पूण म्हाका म्हणपाक जाय ती हांवूच कंपोज करतालो. पूण ह्या 3 वर्सांक सावन हांव फूल सेटाची म्हजी आहा पळय ती हांव कंपोज करतां आनी प्रोफेशनल कोण येतात पळय ते आपणाची कांतारां म्हणटात. रुजारियो, खरेंच आमी तुका व्हड यश आवडटात. वेळांत वेळ काडून आमचे मदीं तूं आयलो, आयची कार्यावळ आमी लोकां मुखार हाडली. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुज्या आख्याच पंगडाक परबी भेटयतां. खेरीतपणी तुका आनी हांवूय तेच परी प्रुडंट मिडिया आसात म्हणून आयज जायते कलाकार वयर सरलेले आसात आनी हांवूय प्रुडंट मिडियाक आनी तुकाय काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानूच रुजारियो सांगाताक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.